अनुसूचित जमातीच्या सामाजिक आर्थिक उदरगत वेस्ट मॅनेजमेंट सभापती ऑफ एक्सिलन्सची स्थापणूक जातली, जेका लागून इनोव्हेशन, स्किल डेव्हलपमेंट आणि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हाका चालना मेळटली। सभापती महाशय, IT आणि स्टार्टअप कंपन्यो ज्यो चड क्राउडेड आशिल्ल्यो मेट्रो शहर पासून पयस वचपाक लागल्यात, म्हणून गोंयांत IT जाग्याची मागणी पुराय करपा खातीर प्रायव्हेट भागीदारीन बेर्णा हांगासर ग्लोबल कॅपेबिलिटी सेंटर तयार करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा। हे केंद्र राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाडयतले आणि उच्च प्रतिभेक आकर्षित करतले आणि IT तंत्रज्ञान उद्योगा खातीर गोंय एक केंद्र म्हणून तयार करतले। सभापती महाशय, सरकारात IT संबंधी प्रकल्पात गोयच्या IT कंपन्यांचो आस्पाव करपा खातीर प्रिफरन्शियल पॉलिसी सुरू करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा। भौसाक चड संख्येन सेवा दिवपा खातीर गोवा ऑनलायन पोर्टल स्ट्रेंथन करतले। स्पीकर सर, the electronics manufacturing cluster has been developed as a major investment hub, offering the multiple benefits to the industries for setting up of the unit in the state. The government has upgraded the infrastructure in the park of the spending of rupees 161.32 crores has been attracted the investment of worth rupees 341 crores with the potential employment generation for 3,600 people. A dedicated corridor to the electronic manufacturing cluster will be constructed to boost the connectivity. सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड वेस्ट मॅनेजमेंट सभापती महोदय, या खात्याक 150 कोटीची तजवीज केल्या। सभापती महोदय, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयान मिनिस्ट्री ऑफ द हाऊसिंग अँड अर्बन डेव्हलपमेंट हांच्यांनी SBM2 अंतर्गत स्वच्छता नॉलेज पार्टनर म्हणून GWMC एक आस्थापित केला आणि GWMCच्या यत्ना खालील दखल ही NGTनूय बी घेतल्या। ताका लागून आमी कचरो वेवस्थापन मेळाचेर वेगवेगळ्या भागधारक प्रशिक्षण दिवपाच्या हातून प्रशिक्षण पुराय केल्ल्या प्रमाणपत्रा सयत एक मॅसिव ऑनलायन ओपन कोर्स विकसीत करतले। सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान गोयच्या कचरो संकलन संस्था आणि कंत्राटदारा पॅनलात आस्पावीत करून घेवपाचो प्रक्रियेत सुरवात केल्या, जेका लागून पंचायती आणि म्युनिसिपल संस्थांचो कचरो हाताळपी गंभीर प्रश्न प्रभावीपणान सोडोवचो मेळटलो आणि तातूंत मनीसबळ उपयोगाच्यो वस्तू अहवाल दिवप, सेग्रिगेशन, डिस्पोजल आणि 100% कव्हरेज सयत ब्लॅक स्पॉट कमी करप ह्या सगळ्यांचो आस्पाव आसा। राज्यांत कोयराची भर घालपी हॉटेल्स मालक आणि सामान्य लोकांक चड दंड भरचो पडटलो। कुंकळी उद्योगीक वाठारांत हॅझार्डस वेस्ट स्थलांतरीत करपा खातीर फावो तो तजवीज दवरल्या। ह्या उपक्रमांत पर्यटन क्षेत्रांत आकर्षित करपा खातीर सुंदर आणि ग्रीन गोवा राखून दवरपाचोय प्रयत्न आमी करतले। सभापती महोदय, ह्या वर्सा सावन गोंय राज्यांत रिमोट सेन्सिंग सेंटरची पुनर्स्थापना, बायोटेक पार्काची स्थापना, GI प्रमाण आणि ब्रँडिंगा खातीर GI बोर्ड स्थापन करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा। गोंय राज्य विज्ञान आणि तंत्रज्ञान परिशदेत अनुसूचित जमाती कक्ष स्थापन करून राज्यात अनुसूचित जमातीच्या सामाजिक आर्थिक उदरगती खातीर तंत्रज्ञानाचो वापर करपाचो प्रकल्प हातात घेवपाचो हांव प्रस्ताव दवरता। लिगल मेट्रोलॉजी सभापती महाशय, लिगल मेट्रोलॉजी खातीर 15 कोटीची तरतूद केल्या। सभापती महाशय, म्हजें सरकार ह्या वर्सा केंद्र सरकारच्या जोड पावलान नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ कंट्रोलर ऑफ द लिगल मेट्रोलॉजी आयोजीत करपाचें आसा। देशभरातल्या 150 लिगल मेट्रोलॉजी ऑफिशियल एकठांय येवन ह्या क्षेत्रातल्या नव्या बदलाचेर आणि धोरणात्मक विशयाचेर भासाभास करतले। सभापती महाशय, समाजा भितर ग्राहक हक्क जागृतीच्या दिशेन विविध स्तराचेर कार्यावळी आयोजीत जातल्यो आणि त्या भायर जनतेच्या सुविधा खातीर लिगल मेट्रोलॉजी वेबसायट पुनर्जीवित करपाचो निश्चय केला। पॅकेज पदार्थ संदर्भातल्या उत्पादकांक पॅकेज करपी, आयात करपी अशो व्यक्ती आणि आस्थापनांची स्वयंपूर्ण मित्रांच्या सहकार्यान 100% नोंदणी साध्य करपाचे आमी मोख दवरल्यात। हातूंतल्यानच आमी सामान्य लोकांक क्वॉलिटी आणि क्वांटिटी ह्यो दोनूय गजालींचेर खात्री दिवपाचो यत्न करतले। त्या भायर ह्या खात्यांतल्या पणजी आणि दिवचल हांगासली कार्यालयां नव्या इमारती जागेत व्हरपाची आमी थारायल्या। फॉरेस्ट अँड एनवायरमेंट सेक्टर फॉरेस्ट सभापती महोदय, रान खात्याक दिल्ले वाटप 168.49 कोटी रुपया आसा। स्पीकर सर, ऑल द 6 वायल्ड लायफ सेंच्युरीज वीच बोंडला, भगवान महावीर, खोतीगांव, मादई, नेत्रावळी आणि सलीम अली वायल्ड लायफ सेंच्युरीज will be promoted for the nature trails
इको टुरिझम ॲक्टिव्हिटी अँड कॉटेजीस. या कार्यावळीत पर्यटकांमध्ये गोवा बियॉन्ड बीचीस संकल्पनेचो प्रसार जातलो. Further, fruit-bearing trees will be planted in the forest for avoiding human-animal conflict. सभापती महोदय, गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन 120 हेक्टर काजू मळ्याक रिजेन्युएट करून पर्यावरण उद्याक सांबाळून इको पार्क तयार करून कॉटेज आणि हेर लोकल एक्सपिरियन्स दिवन रान वाठारांनी पर्यटन चालना दिवप सक्रियपणात वावुरता. कॅश्यू फेस्ट कार्यावळीचे आयोजन करपा खातीर 4.5 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, रान खात्याचे बोंडला आणि चोडणा हांगासर 5.5 कोटी रुपया वेगवेगळ्या प्रकल्पा खातीर आमी ह्या वर्साक चालीक लायतले. एनवायरमेंट. सभापती महोदय, पर्यावरण खात्याक 16 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. महोदय, लोकांची जैव विविधता नोंदणी, जैव विविधताय गार्डन, स्टार्टअप्स निधी संवर्धन उपक्रम आणि जैव विविधतेचेर आधारित थीम पार्क आशिल्ले नवे कॅम्पस हे सगळे तयार करपा खातीर जैव विविधताय वेवस्थापन समितीक 4 कोटी रुपयाची आर्थीक मजगती तरतूद केल्या. गोंय राज्यांतल्या ट्री हेल्थ मॉनिटर करपा खातीर तंत्रगिन्यानाचेर आधारीत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स साधनाचो उपयोग करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटी अधिसुचोवणी केल्ल्या वेटलँड आनी श्रमशक्तीचे जलसमृद्धी हाचो संग्रहीत मॅनेजमेंट प्लॅन तयार करपा खातीर 1 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. 25-26 ह्या आर्थीक वर्सा सावन गोवन प्रकल्पा खातीर 10 मल्टी प्रॉडक्ट प्रोसेसिंग फॅसिलिटीज सुरू 10 मल्टी प्रोसेसिंग फॅसिलिटीज सुरू करतले. सभापती महोदय, म्हजें सरकार नेदरलँड आणि केंद्र सरकारच्या NIO, NIOT, NCCR आणि NCSM जोड पावलान बीच नरिशमेंट इन गोवा ह्या विशयाचेर पायलट प्रकल्प सुरू करतले, जाका लागून रुपया 1 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, पर्यावरण खात्याच्या प्रशासकीय प्रतिनिधिपणा खाला आशिल्ले सगळे बोर्ड आणि प्रदीर्घकरण हाच्या कडल्यान दस्तऐवज एकठांय करपा खातीर पर्यावरण GIS प्रणालीक तयार करतले. आमच्या दिवाडी आणि वानशी सारकिल्या जुव्याचे आयलंड ह्याची वळख अस्मिताय राखपा खातीर थंय रिस्पॉन्सिबल लोकल इन्व्हेस्टमेंट अँड सस्टेनेबल टुरिझम प्रमोट करतले. जावपाचे आणि विशेष धोरण तयार करपाचे आमी थारायला. Speaker sir, my government has completed the process for the approval of the revised CZMP 2011 and will shortly bringing the draft of the CZMP 2019 for the public consultation. The finalization of this plan will promote the tourism in the coastal areas and also allow the government to take action on the illegal structure in these areas. Speaker sir, Goa State Wetland Authority will constituting the lake management committees through the people's participation, the preparing the integrated management plan for the protection of the notified wetland. A scheme for the conservation and revival of the salt pan in Goa will also formulated through the Goa Biodiversity Board. Degraded mangroves will be restored on a mission mode on the basis through a board. I propose to implement the plastic buyback scheme and with the incentives for the returning the plastic and stricter penalties for the littering. Speaker sir, my government has put in efforts of the document of the various critical biodiversity elements such as bird, water sources, trees, etc., which has created the positive awareness about the such subject in a public and also sensitized them about the rich resource that Goa has been blessed with. स्वयंपूर्ण सेक्टर, स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम. सभापती महाशय, मोर गव्हर्नन्स अँड लेस गव्हर्नमेंट असो हावेस दवरून तशेंच जनतेच्या दारात शासनाच्यो येवजण्यो पावच्यो हाच्या खातीर स्वयंपूर्ण गोवा कार्यावळ आमी हातात घेतल्या. अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदयची यशोगाथा निर्माण करपाक आमी लाभार्थी केंद्रीत योजना कार्यावळी ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका स्तराचेर आयोजीत करून जण एकल्या गोंयकाराक हाचो लाभ मेळचो म्हणून कार्यरत आसात. गोंय स्वयंपूर्ण करपा खातीर वेगवेगळी धोरणां आणि कृती आराखडो तयार करपा खातीर स्वयंपूर्ण गोवा बोर्ड आणि गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ द फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन कार्यान्वित केला.
माझ्या सरकारान स्वयंपूर्ण मित्र, प्रस्तावित लाभार्थी आणि सामान्य जनता हाका विविध योजनांची चड माहिती दिवपा खातीर थीम बेस्ड वेबिनार आयोजित केल्यात. फाटल्या वर्सा अशा प्रकारचे 7 लायव्ह इंटरॅक्शन वेबिनार पंचायत नगरपालिका स्तराचेर आयोजित केले. ह्याय वर्सा अशो कार्यावळी आमी आयोजित करतले. स्वयंपूर्ण गोवा प्रोग्राम हॅज कंटिन्युअसली वर्क टुवर्ड्स द एक्सिलन्स and has made the positive impact for all over the state during the last 4.5 years, which is benefiting 5.17 lakhs Goan by receiving the out of the economically backward and marginalized category of the people. पंचायत सभापती महोदय, पंचायत खात्याक वाटप 312 कोटी रुपया आसा. सभापती महोदय, ह्या येवपी वर्सा सावन ग्रामपंचायतीची सेवा ऑनलायन मोडात उपलब्ध करतले, ज्याची पेमेंट डिजिटल पद्दतीत जातली, जाका लागून लोकांक ह्या कामाक लागून पंचायतीक भेटी दिवपाची गरज लागची ना. तशेंच हाका लागून पारदर्शकता आणि जापसालदारकी सुनिश्चित जातली. तशेंच थळाव्या संस्थांक ग्रँट इक्विटेबली सोडात हाची खात्री सोडटा हाची खात्री करतले आणि रिफॉर्म आणि रिव्हेन्यू जनरेशन वाडोवपा खातीर केल्ल्या यत्नाक जोडटले. रिफॉर्म आणि रिव्हेन्यू जनरेशन वाडोवपा खातीर केल्ल्या यत्नाक जोडटले. सभापती महोदय, पंचायती भितर प्रक्रिया चड पारदर्शकता आणि येवच्या खातीर आधारीत करपा खातीर तातूंत बदल करतले. आर्थीक नदरेन दुबळ्या पंचायतीक आधार दिवपा खातीर 8 कोटीची तरतूद केल्या. पंचायतींनी मुळाव्या सुविधा उदरगती करपा खातीर 31 कोटीचें नियोजन केलां. त्या भायर दीनदयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम ह्या येवजणे खाला पंचायत घर पंचायती खातीर कम्युनिटी हॉल बाजार संकुल अशेंच स्वयंपूर्ण प्रोजेक्टा खातीर 5 कोटीची तजवीज केल्या. तशेंच जिल्हा पंचायतीच्या मुळाव्या साधन सुविधा उदरगती खातीर 20 कोटीची रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ह्या येवजणे खाला गांव पंचायत पावण्याचेर कोयर व्यवस्थापन आणि ग्रामीण वाठारांतल्या वैयक्तीक घरांक अनुदान दरान बायोडायजेस्टर शौचालय ह्यो सुविधा पुरवपा खातीर 34 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. भितरल्या वाठारांत पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर गांव पंचायतींनी नितळसाण सांबाळपाची अपेक्षा आसा. सभापती महोदय, पंच वांगडाक 1000 रुपयांनी आणि सरपंच जिल्हा पंचायती वांगडाक 2000 रुपयांनी मानधन वाडोवपाचोय हांव प्रस्ताव मांडटा. एग्रीकल्चर सभापती महोदय, शेती खात्यांतल्यान 306 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, राज्यातलो शेती उपक्रमाक प्रोत्साहन दिवपाच्या नदरेन गोवा राज्य अमृतकाल शेती धोरण 2025 ची अंमलबजावणी करपा खातीर 10 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. त्याच प्रमाण ICAR हाणें तयार केल्लो विजन डॉक्युमेंट ह्या वर्सा सावन अंमलबजावणी खातीर घेतले. खास करून भितरल्या वाठारांनी येवपी एग्रो टुरिजम उपक्रमा सारक्या सरकाराचो आधार आसतलो. सभापती महोदय, फोंड्या 5, दिवचल 9, तिसवाडीत 7, सालसेतीत 2, बार्देसात 8, मुरगांवात 1 अशा 32 खाजन बांदाचो 30 कोटी रुपया खर्चून चालू आशिल्लें काम ह्या वर्सा पुराय जातलें. त्याच बरोबर तिसवाडीत 4, फोंड्या 1, दिवचले 3 आणि मुरगांव तालुक्यात 1 अशा 9 खाजन बांदाचो काम ह्या वर्सा हातात घेतले आणि ताच्या खातीर 33 कोटी रुपयाची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, इस्रायल सरकारच्या जोड पावलान हातात घेतिल्ल्या सेंटर ऑफ एक्सिलन्स पहिल्या टप्प्याचे उक्तावण मार्च 2025 जातले. वाळपय आणि फोंड्या हांगासर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटीची मान्यता मिळाल्ल्यान कृषी घराच्या वर्सा उक्तावण जातले. राज्यातल्या शेतकारांक सेंद्रीय प्रमाणपत्रां दिवपा खातीर गोंयांत आपेड प्रादेशीक केंद्र सुरू करतले. केपें आनी सांगे हांगासर नव्या कृषी घराचें काम ह्या वर्सा सावन सुरू जातलें. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना हे केंद्र सरकारच्या पालवान नाल उत्पादना खातीर ऑर्गेनीक खताक प्रोत्साहन दितले, ज्या खातीर 4 वर्सां खातीर 18 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. ऑर्गनायज्ड पद्दतीन काजू शेती करपाक आनी बांबूच्या लागवडी संशोधन करपा खातीर म्हज्या सरकारान गोवा कॅश्यू बोर्ड आणि गोवा बांबू बोर्डची स्थापना करपाचो प्रस्ताव मांडटा. एनिमल हजबंड्री अँड वेटरनरी सर्विसीस. सभापती महोदय, पशुसंवर्धन आणि पशुवैजकीय खात्या खातीर 161 कोटीची तजवीज आसा. गोवा कॉलेज ऑफ वेटरनरी सायन्स अँड एनिमल हजबंड्री ह्या वर्सा सावन सुरू करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. सभापती महोदय, पोल्ट्री उत्पन्न वाडोवपा खातीर दराचेर नियंत्रण दवरपा खातीर आनी लोकांक दर्जेदार चिकन दिवपा खातीर गोवा पोल्ट्री बोर्ड स्थापन करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटा. तशेंच एक अत्याधुनीक पोल्ट्री फार्म स्थापन करपाचोय म्हाजो हेतू आसा. सांगे हांगासरल्या पशुवैजकीय दवाखान्याक पुराय क्षमतेचे पशुवैजकीय हॉस्पिटल करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटा.
तशेंच पोंद्या गोंयच्या विलेज सब सेंटराक पशुवैद्यकीय दवाखानो करपाक सोदता, जेका लागून दिवाडे, ओल्ड गोवा आनी गोवा वेल्ला आनी कुंभारजुवा वाठारांतल्या लोकांचे पशुवैद्यकीय संदर्भांतल्यो गरजो पुराय जातल्यो. त्या भायर चिखले हांगासर आशिल्ले नवे पशुवैद्यकीय डिस्पेन्सरी बदलतले. ही सगळीं कामां पुराय करपा खातीर पशुसंवर्धन खात्याक 7 कोटी रुपयाची पुरवण केल्या. स्पीकर सर, म्हापसा, होंडा आणि कुट्टी veterinary hospital will also be upgraded with the manpower and equipment to cater to the various requirements of the veterinary procedure. I propose to launch the mobile veterinary clinic in Goa to cater the medical attention required by the animal across the state. Also, the state of Minens will be tackled with the large-scale sterilization and vaccination program with the priority in a coastal belt and beaches. फिशरीज सभापती महोदय, नुस्तेमारी खात्याक 72 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, एस्टुरियन फिश फार्म्स एला ओल्ड गोवा हांगासरली सद्याची इमारत मोडून त्या जाग्यार नवी इमारत बांदपाचें काम ह्या वर्सा हातात घेतले.